देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 20 वोळ 20 ते 28. तेन्ना जबीदेवाच्या पुताची आवय ताचे चोरशी आपल्या पुताक घेऊन आयली आणि ताचे कोडे कितें मागूंक आयलोले भाशेन ताच्या पांयां पडली. ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता तुज्या राज्यांत बसूंक लाय. जेजून प्रतिपाल केलो, तूं कितें मागता तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलों त्या प्रातांतलें तुमच्यान पिवंक जायत? तांणी म्हणलें, होय जाता. ताणें तांकां सांगलें, म्हज्या प्रातांतलें तुमी पियेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वो दाव्याक बसूंक दिवंक म्हजे आदीन ना. ते जागे म्हज्या बापान निर्मून दवरल्यात तांकां. हें आयकून हेर 10 जाणां त्या दोगां भावांचेर चिडले. पूण जेजून तांकां आपणा चोरशीं आपोवून हाडून सांगलें, विदेशां मदें तांचे अधिकारी ताचेर आपली पदवी जबरदस्तीन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सतेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणत. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. ना, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो गुलाम जावचो. अशेंच मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक येवंक ना, बगर हेरांची चाकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जीव दिवंक आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.